नमस्कार, हांव अल्वीर फेर्नांडीस. हांव फ्रॉम रिवोना. तुमी जाणा आसता पयले फावटी हांव देव बरें करूं मिडिया चॅनलाक, कित्याक गोंयकारपण तशेंच गोवन हेडलायन्स आनी गोमंतकाक हे चवथे स्तंभ जावन आसा गोंयचे, आनी ते जायते आमचे गोंयचे इश्यू घेतात आनी थोडे तारारी पडटात आनी थोडे वाटेक चलते लागतात. तेच परी आमचो कांय दिसा पयलीं आमचे वाड्यार मोठ वाड्यार रिवोणा एक एक्सिडेंट जालो आनी आमचो गांवचो बस स्टॉप मोडलो आनी आमच्याच न्यूज चॅनलान हे सगळे तिनी जायते चॅनलांनी हो न्यूज दाखयलो आनी प्रसन्नात जाग्यार येयले, तशेंच ओनर जाग्यार येयलो आनी तसोच आमचे पंचायतीन मातशें अक्कल येयली की हो बस स्टॉप बांदून दिवचो म्हण. तो आयज काल हांव पंचायतीक गेलो विचारपाक, कित्याक आमी गांवकारांनी 3 दीस अल्टिमेट दिना जाल्यार आमी भायर कंप्लेन करता म्हणून तेजे उपरांत हांव चवथ्या दिसा पंचायतीक वचून हो इश्यू विचारपाक सरपंचाक मेळ्ळो आनी सरपंचान म्हाका सांगलें ते बांदून दिता म्हणून. बरें दिसलें आनी हांवें म्हणलें तेकूच जालें, आमचें काम जालें म्हणटकर आमचें जालें, आमचो इश्यू क्लोज. तर म्हाका दिसता हे न्यूज चॅनलाक बहुत जायतो पावर आसा चवथे दिसता म्हणटा, कित्याक आयज न्यूज चॅनल आहा म्हूण आमचे गोंयचे जायते इश्यू जाग्यार पडटात आनी कामां लागतात. ताका लागून पयलीं दिसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आनीक सांगपाक सोदता, कित्याक जेन्ना हांव पंचायतीक गेलो काल, तर मागीर घोडये पंचायतीन ताका ओनरा कडेन फोन मारलो आसतलो, ताका आयज सकाळीं फुडें ते सगळें सामान घेवन आमचें बस स्टॉप बांदपाचें काम चालू केलां. आनीक सांगपा म्हणल्यार जेन्ना एक फावट अशें दिसता की आमी फोट मारतात वा सारकें उलयना आनी केन्ना केन्ना मिडियाचेर स्क्रिप्ट बरोवन घालता तेंचेर एलिगेशन जाता. पूण सांगपाचें म्हणल्यार अशें की हांव पंचायतीक 2 फावटी गेल्लो. हांवें घालचे 16 तारखेक व्हिडिओ काडलो, तेजेर हांवें उलयलो. पयले फावटी हांव गेले तेन्ना सरपंच म्हाका मेळ्ळो ना आनी सरपंच येवंकूच ना. मग दुसरे फावटी हांव गेले तेन्ना परतून हांवें सेक्रेटरी विचारलें की सरपंच येयल्ले ते दिसू हांव गेले येयल्ले दिसू. ते म्हाका सांगलें सरपंच येवंकूच ना म्हूण. तेन्ना हांव सेकंड डे गेलो, ते दिसू म्हाका सरपंच मेळ्ळो ना आनी सरपंच ते मागीर सांजचे येयल्ली कितें खबर ना. एक फावटी एलिगेशन करता सरपंच म्हणटा की आमी येवंकूच ना, एकूच फावटी येयल्लो अशें केन्ना आयकोंक येता. म्हळ्यार सरपंच कितें उलयता ते तीच जाणा. हांवें फोट मारता ते केन्ना केन्ना कितें मिडियाचें सारकें तें उलोवपाक पडटा, कितें उलोवपाक पडना. कित्याक हांव 2 फावटी गेल्लो. पयले फावटी ती म्हाका मेळ्ळो ना, दुसरे फावटी गेल्या तेन्ना ती मेळ्ळो ना. काल हांव गेल्या तेन्ना ती म्हाका मेळ्ळी आनी ती बोले काम चालू करतले आनी बरें दिसलें की काम चालू करता आनी ते जाग्यार पडटलें म्हणून. आनी एक फावटी अशें जाता की मिडियाचे एलिगेशन ते आमकां बरें दिसना. तर हांव म्हणटा हेजे पयलीं मुखार कितें इश्यू जाल्यार मिडियान आमचे गांवचे सगळे कवर करचे आनी तांकां आदींच फुडें हांव देव बरें करूं म्हणटा. कसो मोडलो तर तो मागीर आयज हें करपाक येतला करता म्हणून तुमी पंचायतीन कांय इनिशिएट घेतलें ना तशें पयर खंय तरी प्रेसाचेर आमी पळयलें की 16 दीस जाले तुमी लोक पंचायती पावले. खंय तरी लोक अशें म्हणटा की 16 दीस जाले पंचायती गेले आमकां रिस्पॉन्स कांय नासलेलो, ताका लागून इतले दीस कित्याक लागले 16 दीस जायसर फोन घेतलो ना, फोन केलो तांकां. म्हण तुमी कांय एक्शन कित्याक घेतली ना म्हण खंय तरी मिडियाचे हायलायट तरी खंय तरी कामां लागलेशें दिसता. डेप्युटी तेगे बापायक फोन केलेलो एक 8 दिसांनी. मागीर तेणे सांगलें आमकां मानाय मेळना म्हणून सांगलें, फुडल्या आयतारा करता म्हणून सांगलें. पयलीं तेणे व्हिडिओ काडलो आनी तेजे पयलीं आमगे कोण बाबा आमगे परी बाबा आमगे पंचायतीन गेलेलो आनी तो हांव घेता दिसलें हांव गेलां तो येयलो आनी हांव गेलां. पूण तेणे 4 दीस वचोन येयलो खंय तो 4 दीस वचोना, एक दीस पयलींच गेलो आनी ते दीस तो गेलो आनी तेणे ताका सांगलें म्हाका दिसतालें सेक्रेटरी सांगलें सरपंच येयले कडेन ना म्हणून. आनी ते दिसा तो पयलीं गेलो, तो घरा येयला आनी हांव गेलें. तेन्ना हांव ते म्हाका सेक्रेटरीन पावलें पयलीं येयलेलो म्हणपा लागलो हेका लागून. आनी कितें जालें तशें जालें. मागीर तेणे सांगता की हांवें रोखडोच घरा कडेन येयलो आनी ताका फोन केलो. मागीर तेणे रिसीव करूं ना, राती कडेन तेणे रिसीव केलो. आनी मागीर तेणे सांगलें म्हाका तेणे सांगलें आपूण 8 दिसा भितर करून दिता म्हळ्यार आयतारा दीस भितर करून दिता म्हणून सांगलें. केन्ना म्हळ्यार जातलो आतां फाल्यां मागीर जाता म्हणलें आयज करता म्हणलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.